वार्षिक जी रॅली काडटली ती रॅली ह्या खेपेक शिवसाम्राज्य मडगांव नगरपालिका अँड टुरिझम डिपार्टमेंट अशें मिळून एकच रॅली मडगांवांत काडप अशें एकमतान सगळ्यांचें ठरयिल्लें आसा आनी ताजे खातीर आज हांगा पेडाचेर गाराणें घालपाचें काम केलां. सगळ्यांनी दामबाबाक सांगलां की बरे भशेन ही रॅली जावची. आणि दरवर्षी प्रमाणे जी शिवसाम्राज्य संस्था आपली शिवाजी महाराजाची जयंती मोठ्या दबाज्यान मनयता तसोच प्रकार म्हणून 2025ची ह्या फावटी आमकां म्युन्सिपाल्टीचो आमकां तांचे कडून सपोर्ट आसा. त्याच बरोबर टुरिझम डिपार्टमेंट यांच्या जोड पालवान आमी ह्या वर्साची रॅली आमी येता ते 19 तारखेक मनयतात. त्याच बरोबर रॅली जी आहा ती सुरवात आमची 2 वरांचेर शार्प ऋषिरंबा राखणदेव देवस्थान ह्या देवस्थाना कडच्यान गोगळ्यांतल्यान स्टार्ट जातली. ती मागीर राजे बॉयज भोगळेश्वर देवस्थान गौरी रेडिओ रुमडामळ दवल्ली ह्या मार्गान जी वयतली ती सांगता तिची मडगांव नगरपालिकेच्या प्रांगणात जातली. ह्या वर्साचे स्पेशल एट्रॅक्शन म्हणजे आमी ह्या वर्साक रॅली सोंपयतना शिवाजी महाराजांची मोठी आरती करपाची ठरयल्या. महाआरतीन तिची सांगता जातली. ढोल ताशांच्या गजरान ही आरतीची सांगता जातली आणि ही मिरवणूक थंय आमी ह्या वर्सा एंड करतले. त्याच बरोबर ह्या वर्सा शिवसाम्राज्य ह्या संस्थेन पहिल्याच फावटी एक इनिशिएटीव घेतना एक शॉर्ट किल्ला मेकिंग स्पर्धा ही आयोजीत केल्ली आहा आणि ते स्पर्धेचे जे लोकां खातीर प्रदर्शन जे आसा ते 19 तारखेक जातलें. आयज तेजे जजिंग जाता आणि मडगांवान येणाऱ्या शिवजयंतीक म्हणजे फुडल्या वर्साक बीन लोकांनी उत्सूक अशें प्रतिसाद दिवचे. मुद्दाम गोंयभराच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक मुद्दाम ते किल्ले बीन पळोवंक मडगांव येवचे. शिवजयंती म्हणजे गोंय मडगांव अशें जावचें म्हणून आमचे आमदार इतर आमचे उल्हास सर आमचे नावेलीचे आमदार बाकीचे आमचे जे ह्या मडगांव क्षेत्रांत येणारे आमदार तशेंच आमचे फातोर्डेचे आदले आमदार अशे सगळ्यांच्या सपोर्टान ही रॅली जातली. आणि त्याच बरोबर हे किल्ल्याचे जे आमी ह्या वर्सा जी स्पर्धा ठेयल्या तेंचेय तुमी सगळ्यांनी लोकांनी मुद्दाम अशें पळोवपाक येवचे ही आमची रिक्वेस्ट आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या शिवसाम्राज्याक संलग्न आशिल्ली एक राजे बॉयज म्हणून संस्था तेही फाल्यां एक सगळ्यांक व्हडली अशी मूर्ती फाल्यां गोगळ हावसिंग बोर्डान तिचें अनावरण जाता. 12-15 फुटाची जी मूर्ती आहा तिचें भव्य प्रदर्शन फाल्यां जातलें. सो तेंच्याय वटेन एक तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की ते मूर्तीचे जे अनावरण जे फाल्यां आपले सांजे 7 वरांचेर जातले तेकाय तुमी सगळ्यांनी उपस्थिती लावची. आणि जी तयारी मडगांव नगरपालिकेच्या जोड पालवान शिवसाम्राज्य संस्थेन केल्ली आहा तितून सगळ्यांक फेटे बिटे सगळे हेची अरेंजमेंट आमकां नगरपालिकेच्या सहाय्यान मेळयलें आसा. तुमी सगळ्यांनी ह्या रॅलीक ह्या आस्पाव घेवचो. आणि जे आमचे महाराज जेणी ह्या हिंदुत्वा खातीर म्हणा आणि हे भारतान आमची सगळ्यांची जी संस्कृती आहा ती टिकोवपा खातीर पळय जे साम्राज्य उबें केलें जे आमी उपकार मानीत तितले कमी अशे जे आमचे महाराज आहा तांकां वंदन करपाचो तो दीस आसा. म्हणून प्रत्येकानी घरांतल्यान पावल भायर घालून ह्या रॅलीक सहभागी जावचें आणि ह्या दर वर्सा जशें आमकां सपोर्ट करीत येयल्या तशेंच तुमी सपोर्ट करचे इतलेंच हांव मागता. आणि बरे पैकी रॅली जावची आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद सगळो आमकां मेळचो इतलेंच हांव मागता. छत्रपती शिवाजी महाराज की